Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. इंटरिम बस स्टँड जो आसा हांगसर 20,000 स्क्वेअर मिटराचो जागो ट्रान्सपोर्टाचो जावन आसा. 20,000तले आमी फेज 1 म्हणून 10,000 घेतलेले आसा. आमकां दिसता की कामाक भरपूर त्रास आयलेले आसा. पावस 10 डिसेंबर मेरेन आसले, सो 20 तारीख सो आमी टेंटेटिवली दवरला 31st ते 1st ऑफ जानेवारी हे काम पूर्ण जावपाक. बस बेस जावन आसा. एक 48 कार पार्किंगाचे आसा, 68 काय कितें तरी टू व्हिलराचे आसा, 15 रिक्षाचे प्रोविजन आसा. सो दीस वील रिड्यूस द लोड ऑन द सिटीचेर. आमचे लोड जो येता तेजेरूय भरपूर तांकां एक फायदो जातलो. द शिफ्टिंग ऑफ KTC बस स्टँड टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट ऑफ मल्टी स्टोरेज पार्किंग इन द एक्झिस्टिंग बस स्टँड ते आमी फुडले फेजीन ते घेतले. हो जो प्रोजेक्ट आसा तो फेज 1 म्हणटा आनी फेज 2 बी जावपाचो आसा. सो जवळ जवळ म्हाका दिसता 20,000 स्क्वेअर मिटर ही जागा आसा टोटल.